This program is brought to you by Shyam Shetye, Anant Lakshmi and Sons Ventures Private Limited and Shetye Group. Shetye Group, a dream home for every Goan. Just imagine. नमस्कार, श्याम शेट्ये, अनंत लक्ष्मी अँड सन्स वेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि शेट्ये ग्रुप अ ड्रीम होम फॉर एव्हरी गोवन प्रस्तुत जस्ट इमॅजिनाच्या या भागात तुमचे स्वागत मित्रांनो. Just imagine. सो तुझे मंत्री ते कित्या खातीर काम करतात? पैशाच्या हवेसा पोटी. तुझे मंत्री लोकांच्या बऱ्या खातीर काम करिना तर? ना. सीएम, यू लाईक वेज फूड? नो, नॉट एट ऑल. नॉन वेज के शौकीन. तुवें म्हाका फाटल्या दिसांनी तकलेक केस येवपाचें तेल दिल्लेले, ते येतले मरे केस? धपक्याक म्हणटा. लास्ट 1 वर्स जालें हेच सांगता मरे तूं, धपक्याक येतले म्हणून. आवय, आतां फकाणां बी करिना कितें रे रेजिना? सामको सिरियस. आनी हॅपी मरे तूं आतां नव्या पक्षान? कितें म्हणटा? बीजेपी गव्हर्मेंटान हॅपी आय मरे तूं? चेअरमॅन IDC जावन हॅपी आहा मरे? नो. म्हणजे तुका कितें व्हडलें कॉर्पोरेशन जाय आसलें कितें हेज्या परस? ओय. GTDC जाय आसलें कितें तुका? करेक्ट इट. GSIDC जाय आसलें तुका? नो. चड डिटेलिंगान वचनाका. I want to ask you in detail ki do you have proper records and receipts and accountability and proper documentation in this your department? We don't have it. Good. Then IDC will be with you for 5 years. अरे 5 years म्हटलं याद झाली. चौको येलो खंय मरे न्हू? ओपन. हय ओपन. हे तू हय ट्रॅक दवरता कितें रे? हे पळय. Digambar Bab, is your political image at stake or it is degrading the diaspora of the image in your constituency with the negative anticipation of the party? म्हाका काय फरक पडना. हांवें काय इंग्लिशीन येदो व्हडलो क्वेश्चन विचारलो आनी हेजें आन्सर येदेशें, म्हाका काय फरक पडना. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. हो, हिंदी में लगता है आजकल दिल्ली बहुत आ जा रहे हो सर. कसलो म्हणून गोलमाल चालू आहा तो म्हाका कळना. असो क्वेश्चन टू अर्ली विचारता मायकल, बट व्हेरी इम्पॉर्टंट वन. सालिगांव आणि शिवोली, हू विल स्पेंड मनी फॉर कमिंग इलेक्शन? आय विल स्पेंड द मनी फॉर दॅट. अँड ऑन विच तिकेट यू विल बी कॉन्टेस्टिंग? सेम बीजेपी. मायकल, पार्रा गांवान काळंगां बरी मेळटा खंय न्हू? तुम्ही येऊन पळया, पोर्रा गांवान येऊन पळया. आमच्या पोर्टफोलिओचे सीएमाक विचारला तुवें कितें करता तें आतां? रिशफल बीन सीएमाक विचारला? कोणे विचारूंक ना ताका. नॉट अ सिंगल MLA हॅज आस्क्ड. CM will give one good fat ministry to one of the 8. He will. I should be given. TCP, Deputy CM, tourism बी मेळचें ना तुका मायकल. What is the meaning of this? This means you will get archaeology, social welfare, agriculture, handicrafts. I am not interested. रवी बाब, ते परत एकदा म्हण मरे. ते चाय पिया, शमुश खाया. हांव म्हणना. राज्यान BJP घट करपाक तुजें कितें योगदान आसा रवी बाब? आमचे हें आसा. आमचें हें आसा म्हणजे कितें? म्हाजें शी, जालें हेजें सुरू परत. आनी गेल्या वर हांगासर ना कितें हें म्हणजे कितें? ऑफिसर मेळूंक ना आयल्या. सर MPचे बी कितें प्लॅन आसा तुमचे रावपाचे? न्यूज अशी येता की तुम हे पळय, MP बिम्पी बारीक गजाल. हांव दिल्ली नड्डा कडेन गेलो. नड्डाक म्हटलें अशी परिस्थिती आसा, म्हाका MP बिम्पी कांय नाका. कारण म्हाका लोक म्हणटा हांवें मुख्यमंत्री जावपाक जाय. मडगांवकारांची इच्छा आसा की हांवें मुख्यमंत्री जावचो. नड्डान सांगलें सर फुडें जा तूं CM. सर तुम्ही अशें म्हटलेले की 8 जाण येयल्या तांकां तुमी आसलेले जाल्यार घेवचे नासले. जालें न्हू रे? राग येवपाचोच न्हू रे? दिगंबराक घेतलो, मायकलाक घेतलो, संकल्पाकूय घेतलो. हांव कालूच गिरीक सांगतालो आमचो कोणी ओरिजिनल दिसता जाल्यार सोदून हाड. त्या उपरांत गिरी तोंडूच दाखयना, फोनूय ना. तोय म्हणून खंयच्यान हाडटलो?
ऑफिसान गेलो, विधानसभेन गेलो, आपले ओरिजिनल मनीस दिसत ना न्हू रे. असल्यानी हांव एकटो पडपाक लागला मरे. एकटेपणा फील जावपाक लागला. राग येवपाचोच न्हू रे. कितें चलयलां रे आमच्या ह्या पक्षांच्या, कितें चलयलां रे आमच्या ह्या पक्षांच्या. बेजार येयलो म्हाका. सगळें म्हाकाच उत्तर दिवचें पडटा. सर 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 दिगंबर आयला म्हणून तुमकां धाकधूक दिसता. हे पळय, धाकधूक दिसपाचीच न्हू रे. दिगंबर म्हणटा तेणें परिकराक शिंगा लायली, तेची धाकधूक दिसतलीच न्हू रे. उद्देश इतलोच आसता की तेंच्या भितर आनीक पेटचें, मित्रत्वाचें होमखण पेटचें, होच उद्देश आसता. आनी आयज आमच्या बरोबर आसात स्टुडियोंत सुदीन ढवळीकर. आनी सुदीन ढवळीकराचे खडेगांठ राजकीय वैरी गोविंद बाब गावडे. नमस्कार तुमकां दोगांकूय. म्हजो पयलो प्रश्न सुदीन बाबाक. सुदीन बाब, 8 जाण आतां भितर आयल्या आनी तुमच्या सारकेल्यांक रात्र वैऱ्याची जाल्या. गोविंद बाब, तुमी सुद्दां गाफील रावपाची गरज ना, कारण मंत्रीपद तुमचें सुद्दां वचूं शकता. हांव कितें म्हणटा सुदीन, गोविंद, हॅप्पी फ्रेंडशीप डे करपाक आयच्या सारको मुहूर्त ना आनी योग ना. कितें जावया रे फ्रेंड, म्हाका तशेंच दिसता. पुरो ती दुश्मनी. हांवूय तेंच म्हणटा. पिरवळा तुजेंच, मडकय तुमचेंच, म्हाका फोण्यान रे. फ्रेंडशीप सुरू तर. तूर दाळीची जी जाला पळय फियास्को, तो तूर दाळीचो विशय आसा. तुमचो विशय अशें एकदम बरो आसा. सुदीन प्लीज गोविंदाक भडकोव नाका प्लीज. ही जी तूर डालाचें प्रोक्रुटमेंट जाल्लें आसा, अक्षरशः लुटारूपणा, भंगसपणा, खोटारडेपणा. हय, हांवूय सांगता न्ही तुका, हांव ओपन सांगता न्ही. उरलें कितें फुडें? ना न्ही रे. हें आमकां कळटलें. हेंवूय आमी सगळ्यांनी समजून घेवपाची गरज आसा. तें हांव कांय ताजेर उलयना. म्हाका कांयच हायड करपाचें ना अशें म्हणून हांवूय सांगता न्ही तुका, हांव ओपन सांगता न्ही. म्हाका दिसता फाल्यां सकाळी हांवें जी शपथ घेतिल्ली आसा पळय न्ही, त्या शपथीचो भंग जातलो. फाटल्या फावटी दिपक जो पडलो ती भारतीय जनता पक्षान गोविंद गावडे अपक्ष आसतना सपोर्ट दिलो म्हणून. हांव तेवूय सांगता. म्हाका आवडना. आय थिंक दिस इज अ कंप्लीट नेग्लिजन्स. हो म्हजो प्रश्न. सादो प्रश्न दी हो. प्रश्न तो ना, मुद्दो जो आसा तो शेणिल्लो आसा. हे कितपत योग्य आसा हेंय पळोवचें पडटलें. योग्य बी काय नसता रे आयच्या राजकारणात. Momin Bab, what was your age when you had your first beer? त्या वेळार I was hardly, I think, 28 years old. सामकी भुरग्या वयार मरे स्टार्ट केल्ली पयली बियर. आता हे काळात माकडाचो खानो, मंकी शोल्डर. बहुत महंगी है स्कॉच गोवा में. हम आपको सस्ते में देगा. आप हमको सस्ते में स्कॉच दे ही नहीं सकते गोवा में. रॉयल चॅलेंज तुका. इट इज अ बिग चॅलेंज. कित्याक बिग चॅलेंज? बिग चॅलेंज हांव कित्याक म्हणटा की कित्याक कितें खूब दाट चॅलेंज आसता म्हणून. वी आर अ फेडरल स्ट्रक्चर. No, we are not federal structure. We are imperial blue structure. Hey, what is this? तुझे न्यू आता हे बार ओनर गिरायक टाय टॅक्सी करून घरा. What is this? This is the beginning of our term. बदल दिसता. बदल हाडपा जाय. ये बदल है कि बदला है? एक बदल हांव हाडपा सोदता. आज हांव
तुझे कार्यक्रम अनाउन्स करपाक सोदता? नाका 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 प्लीज आनीक अनाउन्समेंट करूं नाका. अरे आमचे मातशे नीज गोंयकार जे बार ओनर आहा, नीज गोंयकार आमचे बार ओनर, म्हाका पळोवन वचना. तूं म्हणटा बाराचेर कमीत कमी घे आनी बेगीन कल्टी मार. हांव सांगपाक सोदतां जाता तितले. भावीन आमी सोरोप येवन टायट जातले आनी बारकार आमकां गाडयेन बसोवन ट्युरिस्ट टॅक्सी करून घरा धाडटलो. हे बेश्टे ते बारकाराक बेश्टे फुकट सवाय त्रास न्हू हे. म्हणजे म्हाजो असो विचार रे. जे विचार तुजे आसा व तुजी बुद्धी ती गोंयकारां पासत तरी तूं वापरतलो, गोंयच्या पासत तरी वापरतलो जाल्यार म्हाका दिसना कितें डिफिकल्टी येवपाक शकता वो कितें आमी त्रास भोगतले म्हूण. तुका मरे ग्रावंड रियलिटी खबर ना, कित्याक तूं बसना न्हू. आमकां खबर आहा ते. वाय बार ओनर वील टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टायट मनीस. सी अल्टिमेटली इट इज अ कलेक्टीव रेस्पॉन्सिबिलिटी. लोकांचे सोड, हांव म्हाजे उलयतां. हांव हांगा जांबोला जालो काय म्हाजी बायल, म्हाजी सक्की खाशा बायल म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तयार ना. बार ओनर म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन गाडी करून गोंयचे लोक आमचे सोरो पिता पूण पडला हारला काय मरे प्रॉब्लेम ना. मागीर कोण डिसायड करता तर? मिनिस्टर कोणाक रिफर करता तर? कोणाक पडटा ते? आता बोल आहे मला विचारा मरे. म्हणजे त्यांनी कोण सर्व पिता त्यांना टॅक्सी आपण धाडपाची, टॅक्सी कोण परवडली. हे बारवाल्यांना जिवाळ आहे. हे कोणते मिनिस्टर सांगता? अरे मग कोणी येलो आणि बारा बसलो तो कोण आता खूप वेळ तू शेतात कर्नाटकाचा आणि इंडियाचा महाराष्ट्राचा सगळीकडे सगळे टेबला बसले टायट झाले. ते पितले 5 रुपया 10 रुपयाचे 100 रुपयाचे टॅक्सी 1000 रुपयाचे. मग टायट जाता कोण? मिनिस्टर कोणाचे रिफर करता? मग टायट जाता कोण? मिनिस्टर रिफर कोणाक करता? तपासतात ना मिनिस्टर विचारतात. मिनिस्टरांनी सांगला मिनिस्टर विचारपाक विचारले. आता तू काय विचारता न्हू? सारकें काय म्हणे तू होम मिनिस्टर आलो न्हू उलयला त्याने किती कॅल्क्युलेशन केलं असताना त्याला विचारा. Sanskriti Interior Studio, brought to you by Anant Lakshmi and Sons and Shetye Group. Sanskriti Interior Studio and Hello Florist. Samruddhi Lifestyle, Pen de Franc, Porvorim, Goa. Call us on 9028 186699. आयचो विशयच सामको इंटॉक्सिकेटींग आसा मित्रांनो. बियर वाडयली, बार ओनरान टायट गिरायकाक घरा पावप काय ना, कोण कितलो पिता, कोण कितलो टायट जाता. मित्रांनो ह्या सगळ्या मुद्द्यांचेर आमी आयज डिस्कशन करतले. तुमचो पेग भरा, रेडी जाया, प्लेटीन चखना घ्या आणि लेट्स स्टार्ट द डिबेट बिकॉज दिस इज द अमृत काल. जस्ट इमॅजिन. सोरो मारलो काय देवाक खबर खंयच्यान इंग्लीश भायर सरता. सो हे बंद जावपाक जाय. अरे हू यू वाय गो स्ट्रेट गो स्ट्रेट गो स्ट्रेट गो स्ट्रेट गो बॅक अँड फॉलो मी. ह्या प्रकारची इंग्लीश सोरो पिल्या उपरांत भायर सरता मित्रांनो. आफ्टर 3 पेग्स आमी वी रन फास्ट होम मरे. आणि ऑन दॅट गव्हर्नमेंट रन्स द रेव्हेन्यू. I will never be able to drink like earlier times in my favorite bar again. Movin's that statement has destroyed my sessions. She is on holiday. तो आपला जाय तर वागपाक सोदता. पळय मरे. अरे पिल्या उपरांत nobody wants to give me lift home. So that is a major challenge right now. That is big problem. निलेश बसपाक मेळना जाल्यार सोरो पिवपाचो कसो? मी ऑनलाइन अप्लाय करात. ऑनलाइन मजा ना रे. ऑनलाइन कितें आवडटा. दत्तप्रसाद बाब आमचो तो फ्रेंड अजुनूय येता तुमच्या वायन शॉपार. तो ताणें वायन शॉपार पांयूच दवरपाचो बंद केला. तशें जाल्यार ताणें काजू स्टार्ट केला आसतलो तो. काजू इज सच अ प्युरेस्ट गोवन ड्रिंक आय टेल यू फ्रेंड्स. काजू म्हटल्यार आतां हांसपाक कितें येता तुमकां? हां न्ही काजू म्हटल्यार कितें हांसपाक जाय? इज दीस अ टॉपीक ऑफ लाफींग? काजू नाच जाय चल्ला खबर आहा. दिस इज अ मॅटर ऑफ स्टेट एमर्जन्सी मॅटर अँड ऑल यू आर लाफींग. मातशें तरी सिरियसली घेया मरे काजू. हे प्रॅक्टिकली व्हेरी डिफिकल्ट हा. कित्याक हो एक कॉमेडी प्रोग्राम. नो
What no? Dattaprasad, please enlighten us with the latest rates of premium whiskies, please. A bottle of Johnny Walker Red Label, which costs 1,750 rupees in Goa, is 850 rupees in Haryana and Delhi. तू म्हणता जॉनी वॉकर रेड लेबल कॉस्ट 1,750 रुपीज इन गोवा आणि तुवें त्या दिसा म्हाजे 2,200 काडले मरे. हे कितें आसा भितर? कशें भितर भायर भितर सगळे तरेचे रेड लेबल ब्लॅक लेबल रेड भायर भितर सगळे तरेचे भायर भितर रेड लेबल ब्लॅक लेबल Blue Label असोच. Johnny Walker Blue Label is one of the most premium brands today, which is consumed by the high-end clientele. So ती गोंयांत आसा 21,000. त्या दिसा हांव ब्लू लेबल घेवपाक येयल्लो तुज्या कडेन दत्तप्रसाद जाणा, पण घेतली ना हांवें. Very bad. निलेश बाब प्लीज कित्याक घेवंक ना? एक विचार येयलो, ब्लू लेबल पियोया काय होम लोन इन्स्टॉलमेंट फारीक करुया? डोंट लाफ, म्हाका मजाक पसंद ना. मोवीन एका बाराचें उलयता. थोडे आमच्या गोंयांत अशा वाटेर मेळटा ते सगळ्या बारांक एटेंडन्स दीत वयता, प्रेजेंट सर. विजय बाब, यौवन अवस्थेतली धोक्याची आनी नाजूक वर्सां खंयची? 17 ते 21. अच्छी बात है. एकदा लग्न बी झालं काय जवानी सारखे सगळे खबर आसा तुका? हे ISLचे पास आहा, जवानीचेर उलयता मरे तूं, आनी ISLचे पास दी म्हटल्यार तुजी जाप ना न्हू. एक सांग, हे नरकासूर बी स्पॉन्सर करता पळय, हे कोण तरी हे स्पॉन्सर करता? आमदाराचो कोण सारको लागींचो चमचो. ओ म्हणजे तू सुद्धा एक आमदार? कळ्ळें तुका न्ही? कळ्ळें. विजय बाब, याद आसा तुमकां एकदा तुमी मोबायल फोनाचेर असो हात मारलेलो पळय? सो तें दॅट इज द हिस्ट्री, ताजेर म्हाका उलोवपाचें ना. आनी कोणला रे काँग्रेसींतलो BJPन येवपाक सोदता बी? आयकूय एकाच दोळ्यान पळोवया. हे पळय, हे चश्मा घालून ल्हान आसतना छोटा चेतन पळयल्लो हांवें. धवे धवे चश्मा पे आरशाचो चश्मा. हो चश्मा खरो बरो आसा, हो घरा व्हरता. चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया वही है चश्मा पुराना. गिरण पिठाची गिरण कशी आसतली? लोक म्हणून कितें गव दळपाची गिरण ती, पिठाची न्हू. हे सगळ्यांक सांगले गेले वतले, पीठ दळले गेले वतले. पिक्चर स्टार्ट जावच्या 10 मिनटां पयलीं जी खाजी आसता पळय ती करपाकूच जायना नाल्यार. अरे बेगीन गाडी थारय, म्हाका ती स्टार्टिंग ये क्या हुआ है शहर को ती एडवर्टायज चुकोवंक जायना. अरे सिगरेटीची ती एडवर्टायज स्टार्ट जावंक ना मरे. CM चाय शामोश आनी केक आसा CM. हे दामूक पळय चाय केक म्हणटा मरे. हांवें दामूक सांगला मागीर आमकां मटाण जाय, मटाण. अरे हॅलो, फाउंडेशन स्टोन लेईंग ऑफ फाउंडेशन स्टोन केलो मरे, आत रिजेक्ट कित्याक जाली? होय, लेईंग ऑफ फाउंडेशन स्टोन केलो मरे, आत रिजेक्ट कित्याक जाली? Sanskriti Interior Studio, brought to you by Anant Lakshmi and Sons and Shetye Group. Sanskriti Interior Studio and Hello Florist. Samruddhi Lifestyle, Pen de Franc, Porvorim, Goa. Call us on 9028
186699. पहिली गजाल म्हणजे जें कितें काम हांगा कंप्लीट जालां, वॉट एवर वर्क इज कंप्लिटेड, ते हांवें स्वता करून घेतलां. आनी जें काम कितें उरलां, जें पेंडींग आसा तें PWD खातीर उरलां. PWD ताका जबाबदार आसा हें हांव नमूद करतां. तुमी हांगा पळयात, कांयच जाल्लें ना. हें सगळें पूर्ण जाता म्हटल्यार आनीक 2 ते 3 वर्सां तरी सारकी वयतलीं. PWD जबाबदार आसा, हेजो जबाबदार PWD याद दवरा, बरोवन घेया मातशें हेडलायनीन PWD. म्हजें कांय ना हातून. 66 कोटी 66 crores सद्याचो एस्टिमेट आसा, पूण तो फाल्यां 80 कोटीचेर पावूं शकता. कारण हे पळयात, एक उदाहरण दिता तुमकां. आयज जो प्रोजेक्टर 10 लाखान मेळटा, 10 lakhsan, सेम प्रोजेक्टर 2 वर्सां उपरांत 25 लाख जावं शकता. प्लस फिटींग बिटींग सगळें ताका 4 लाखाचें सेपरेट एस्टिमेट आसा. तुमी म्हणटले इतलें बजेट कशें वाडूं शकता? एक गोष्ट लक्षात घेवपाक जाय आमी की एक उदाहरण म्हणजे आमी जो नरकासूर करतात, नरकासूर करपाक 10 वर्सां पयलू 20,000 रुपया लागतले. तोच सेम नरकासूर करपाक आयज 1.5 लाख सुद्दां पावनात. DJ आसा, खूब बड्डो आसा, सावंड आसा, ट्रेवलिंग आसा, भुरग्यांची मेहनत आसा, हे सगळे आयलेत न्ही भितर. तर नरकासूर करपाक जर इतलो एक्सपेंडिचर जावं शकता जाल्यार ह्या कामाचो व्याप आमी लक्षांत घेवपाक जाय. वी हॅव टू अंडरस्टँड. सुदिनाचें आयकूं नाका, नरकासूर करीत रावात. सुदिनाचें आयकपाची गरज ना, नरकासूर हे करपाकूच जाय. नरकासूर ही आमची संस्कृती. असो सुदीन हांगा विशय ना. टॉपीक इज नॉट सुदीन. अरे शहाजहान सुद्दां टेंडर काडिनासतना जर आसूं त्या विशयाचें हांव कांय उलोवंक सोदिना. कारण ही शहाजहानाची आयडिया जेणे म्हाका दिल्ली, जेणे म्हाका एसेंब्लींत उलोवपाक सांगलेलें तेजीच कबरां हांगा बांदपाक जाय आतां. हे पळयात, ओपोजिशन जायते म्हणटाले, सारकें आसा ते. विजय बाब कितें म्हणटा ते तंतोतंत सारकें, एकान एक शब्द सारको आसा विजय बाबालो. आयज प्रश्न पडटा, कित्याक तो शहाजहानाचें उदाहरण हांवें दिल्लें. हांगा आमी ओपन एअर फॅसिलिटी जी आसा ती खास करून लोकांक तयार केल्ली आसा, जी पयलू नासली रे, नासली पयलू नासली. पेंटींग, टायल्स, कॅन्टीन, नळ, बेसीन, शावर, हे सगळे नवीन रेट्रो फिटींग करतात आमी. रेट्रो फिटींग जालें काय 2 वर्सां उपरांत परत एकदां आमी कला अकादमीचे रेट्रोस्पेक्शन करपाक हातान घेतले. तेन्ना आनी एक 40 ते 50 कोटी लागतले. हें हांव आयजूच नमूद करता, हेडलायनीन घाला. PWD खात्यान सगळी ही वाट लायिल्ली आसा. PWD खातीर, हे पावसकरा खातीर, तेका विचारा तुमी. एक गजाल बरी जाल्या की हातूंतसून जे आमचे गोंयचें राजकारण असलें, गोंयचें पॉलिटिक्स एक्सपोज करपी आमची तियात्रां, नाटकां जी हांगा चलतालीं ती सद्या बंद आसात, ती करपाक मेळनात. आनी तेजोच मातसो सुसेग आसा, मुख्यमंत्र्याकूय आसा, म्हाकाय आसा. आतां म्हाजी नजर रवींद्र भवना कडेन. तूं रवींद्र भवना कडेन पोरगा सांगता, तुका फातोड्या येवपाची गरज ना. जस्ट इमॅजीन, जर निलेश काब्राल आनी वॅन्झीची झगडी भुरग्यापणान जाल्लेली, स्कुलान बी आसतना, भुरगे आसतना, जाल्यार ती कशी दिसतली आहली. हॅप्पी बिलेटेड चिल्ड्रन्स डे टू काब्राल अँड वॅन्झी. जस्ट इमॅजिन. सर हेणी म्हाका मारलो सर. अरे हांवें तुका मारूंक ना रे, हांवें तुजेर कुटली घालूंकूच ना जाल्यार. तुज्या फाटल्यान तो लांब भुरगो आसलो पळय, लांब भुरगो, तेणें कुटली घातल्या मरे, कळना तुका? अरे सर, सेल्फी घेताना तेणी म्हाज्या तकलेर कुटली घातल्या सर. फोटो आहा म्हाज्या कडेन. अरे डिलीट कर मरे तो फोटो, डिलीट कर मरे. क्या ये सही है सर? इसने मुझे कुटली मारी, क्या ये सही है सर? आप बताओ. अरे हांव कोणाक भियाना रे, चल रे तूं, सांग रे कोणाक सांग रे. होय मरे, यो आत्ता यो प्रिन्सिपला कडेन यो आत्ता यो आनी सांग तुवें म्हाका PT पिरियडाक कित्याक धुकल्लो. तुज्या कडेन व्हिडिओ गेम आहा म्हणटकूच तूं कितें व्हडलो. अरे कसली व्हिडिओ गेम, कसली गेम, कितें हांव खेळटा? PUBG खेळटा तूं. PUBG क्लासीन इंटरवलाक PUBG खेळटा. अरे केन्ना खेळा रे PUBG, मिस्टर PUBG, कितें करता? अरे घे रे रोल नंबर घे रे म्हाजो, बरें रे. यू आर ड्रॉइंग कार्टून्स ऑन ब्लॅकबोर्ड. राव आनीक तुजी सगळी कांडां सांगता. त्या दिसा तुका म्हाजी सायकल सुद्दां दिल्ली मरे व्हरपाक घरा. हांवें सायकलीचें भाडें सुद्दां घेवना मरे. म्हाजे चॉकलेटी खाता, पेन यूज करता, नोट्स कॉपी करता. म्हाजें टिफीन चोरून खाता तें सांग मरे सगळ्यांक. फ्रेंडशीप डे दिसा तुवें डॉलीक रोज दिलो, हांवें तुका कितें म्हटलें?
अरे तुवें सुद्दां पिंकीक फॉरेन चॉकलेटी दिल्ले, हांवें तुका कितें म्हटलें? मंडे तुवें राहुलाचेर बॉल मारलेलो हांवें पळयल्लो. सर एक काम करया सर, आतां आमी एक बास्केटबॉल टीम काडटले पळय, तितून वेन्झीक भायर मारुया सर. अरे डंबो, हांव फुटबॉल खेळटा, हांव बास्केटबॉल खेळना. फाल्यां तूं एबसंट आसलो जाल्यार म्हाज्या कडेन बुकां मागतलो मरे कॉपी करपाक. अरे चल रे, तुजे नाकात रे बुकां, जाय ते फ्रेंडां वॉट्सॅपार धाडटले होमवर्क. अरे क्लासीन सुद्दां असोच बॉल मारता हो. बॉल मारता म्हणजे तू माझे टिफिन कित्याक चोरून खाता? अरे लायर लायर, पॅन्ट्स ऑन फायर मरे हो सारको. अरे अरे गो रे, यू गो रे, कंप्लेन रे टू प्रिन्सिपल. नो आय डोंट केअर रे, तू गो रे. ए तुका हांव सांगता, यू डोंट गो नियर डॉली, आय टेल यू. पिंकी कडेन तूं उलोवं नाका, तुका सांगता लास्ट वॉर्निंग. पिंकी कडेन वचनाका तूं. हांव उलयतलो रे, हांव तूं कोण रे? हांव उलयतलो रे. म्हाजें बॅट परत दी तर, म्हाजें बॅट परत कर. म्हाजी सायकलूय यूज करनाका सांगता तुका. Just imagine.